प्रितीच्या बाबा भयणो 1792 वर्सा सेतेंब्राच्या 2 आनी 3 भिरांकूल वस्त घडली. सुमार 190 आनी एक क्रिस्तांव, तांच्या मदें जायते पाद्री, लोकांनी तांकां सेतेंब्राच्या 2 आनी 3 जिवेशी मारून उडयले. इट वॉज द टायम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. आनी आयज आनी फाल्यां कातोलीक पवित्र सभा तांचो साक्रिफीस, तांचो त्याग, तांचो बाबार्थ, तांचे विस्वाशीपण हाचो उगडास करता. अशें आसता म्हाका एका काणयेचो उगडास जाता. फ्रांसाक एक राजा आसलो आनी ह्या राजाच्या टायमार एक व्हडलो मनीस, महान मनीस, लिओनार्ड ताचें नांव. हो लिओनार्ड ह्या राजाक मेळूंक वेता. ते भासाभास कोत्तात, इल्लोसो वेळ सांगाता सादतात आनी उपरांत हो राजा एकदम इम्प्रेस जावन, खुशाल जावन ह्या लिओनार्डाक म्हणटा, फाल्यां तूं पॅलसीन यो, आमी बाराबोर डिनर करुया. दुसरे दिसा पॅलसीन जायतो लोक आसा, जायत्या जाणांकूय दुसऱ्यांक इनवायट केलेले. आनी हो पॅलसीन व्हडली हॉलां, रुम्स व्हडले म्हणटच असो कॉरिडॉरान चलता आसतना राजा लिओनार्डाक पळयता आनी विचारता, लिओनार्ड, हांव सरप्रायज, तूं जेवणाक कसो आयला? आय डिड नॉट एक्सपेक्ट यू. आनी लिओनार्ड म्हणटा, कितें? कालूच तुवें म्हाका आमंत्रण दिलां आनी तूं सरप्रायज कसो जाला? आनी राजा म्हणटा, येस, आय गेव यू एन इन्विटेशन बट यू डिड नॉट रिप्लाय टू माय इन्विटेशन. हांवें आमंत्रण दिल्लें पूण तुवें जबाब दिवंक ना, येता वो येना पळय तें. आनी त्या उतराक लिओनार्ड बरी उतरां विंचून काडटा आनी राजाक सांगता. आनी कसलीं ती उतरां? लिओनार्ड म्हणटा, माय लॉर्ड किंग, the invitation of the king is not to be answered, it is to be obeyed. The invitation of the king is not to be answered, but it is to be obeyed. म्हणजे जेन्ना राजा तुका आमंत्रण दिता आनीक हेजिटेट जायनाका, फाटी फुडेंची ती नाका, सिंपली ओबे. आयचो विशय जावन आसा तो, मारिया सांगता, जेजूच्या उतराक पाळो दिवंक आमी शिंकुया. लेट अस लिसन लायक मदर मेरी टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. प्रितीच्या बाबणेनो, म्हाका जनावरांचो जायतो मोग आनी म्हज्या लागीं 2 सुणी आसा. ही आमची सुणी चडशी न्हिदोन आसतात आनी थंयसर कितलो बोबाव, जायतो आवाज, लॉट्स ऑफ नॉयजीस एंड वॉयसीस, मनशाचो आवाज, गाडयांचो आवाज, लोकांचो आवाज आनी दुसऱ्या सुण्यांचो आवाज. पूण जेन्ना हांव घरा येता आनी म्हज्या सुण्यांक हांव उलो कोत्ता, थाट करून कान उबे जाता, तोकली वयर काडटा आनी तो म्हजेर नदर मारता. आनी जेन्ना ताका उतर म्हणटा हांव, काम, तुत्तुरीत धांवन येता आनी म्हजेर उडकी मारता. My dog listens to my voice, recognizes my voice and comes running obediently. सगळीं क्रिस्तांवां तर ह्या सुण्या भाशेन आमी देवाचें उतर आयकल्लें, देवाचो ताळो आयकल्लो आनी आमी धांवून देवाच्या वेंगेन गेल्लीं जाल्यार हो संवसार काय बरो जातलो आसलो. आयच्या वांजेलान आमी पळयता, जेजू वयता आनी जेजू वेता थंयसर लोक चेंचता, इतलो क्रावड, इतलो लोक
everybody wants to listen, not only listen to Jesus, but also witness the miracles. आणि सुवातना जागो ना देखून जेजू बोटी रिकाम्यो आसल्यो, एम्प्टी आसल्यो, तातून चोडटा. हांव आल्ताराचेर उबो आहा आनी आल्तारार उबो रावन तुमकां हांव शर्मा सांगता. एक्चुअली म्हणटा तें थिंगासोर राबोवन सांगोंक जाय. दॅट इज कॉल्ड द पुलपीट. पूण जेजू बोटी दिनसून काडटा आनी आपलें पुलपीट कोत्ता. म्हणजे एके भाशेन आपलो आल्तार कोत्ता शर्मा सांगोंक. आनी शर्मा सांगले उपरांत तो पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू खोल दोरयान तुजी रांपोण घाल. कास्ट युअर नेट इन टू द डीप. पेद्रून बेगीनूच आयकोंक ना. पेद्रू मातसो हेजिटेट जालो, मातसो फाटीं सरलो पोतून रांपोण दोरयान घालूंक. वाय डीड पीटर हेजिटेट? रोखडेंच कित्याक आयकोंक ना? जेजू सांगता ताजो ताळो आयकोन रांपोण कित्याक घालूंक ना? वाय डीड ही हेजिटेट? इश्टानो, पेद्रू बेश्टो टायमपास रांपोणकार न्हय, बेश्टो टायमपास नुस्तेकार न्हय तो. ही वॉज अ प्रोफेशनल फिशरमॅन. काम करून धंदो करून न्हयच आपलें पोट, आपल्या कुटुंबाचें पोट तो भरतालो. काम करून धंदे करून तो पयशे जोडटालो. इट इज नॉट लायक सम ट्युरिस्ट कम टू गो. आमची मुंबयकारां आनी भायल्या गांवची लंडनकारां गोंया येतात हॉलिडेजांक आनी मागीर बोडी घेवन ऑर कांटाई घेवन नुस्तें मारूंक वयता टायमपास करूंक, हॉबी कशी, आनी मागीर फोटो मारून व्हिडिओ करून फेसबुकार घालता. तसलो फिशरमॅन पिटर न्हू. ही वॉज अ सीझन्ड प्रोफेशनल फिशरमॅन. आनी इतलीं वर्सां काम करून पेद्रू जाणा आयज हो दीस बरो न्हू नुस्तें मारूंक. आयच्या दिसा नेट घाली जाल्यार कांय मासली मेवची ना. पेद्रू जाणा, ही हॅज द एक्सपिरियन्स. ही नोज द टायड. सुकती बोरती जागो जाणा, खुंयसर नेट घाली जाल्यार नुस्तें सुबेज मेवता, सगळें जाणा. नुस्त्याची, नेटाची, दोरयाची सगळी म्हायती ताका आसा. What you need when you obey is little humility. देवाचें उतर आयकतलो जाल्यार आमच्या जिवितांत काल्तिकाय आसूंक जाय. ती काल्तिकाय ना जाल्यार देवाचें उतर आमकां केन्नाच समजोचें ना. आतां पळयात, पेद्रू जावन आसा फिशरमॅन, जेजू जावन आसा. वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ जीजस? कार्पेंटर. एक कार्पेंटर एका रांपोणकाराक, फिशरमॅनाक एडवायस दिता हाव टू कॅच फीश. आमी सगळीं हिंगासर आमकां अनुभव आसा. वी आर प्रोफेशनल्स इन आवर ओन वे. नो, आमच्या कामान तर दुसरो मनीस येता आनी सांगता, बाबा तूं कोत्ताय तें सारकें ना, अशें कर तशें कर. आसात आमी तयार आयकोंक? आमी म्हणटली पेद्रू भाशेन, अरे बाबा म्हाका इतले एक्सपिरियन्स आसा, म्हाका इतली नॉलेज आसा, म्हाका इतली जाणवाय आसा, म्हाका इतलो डिग्री आसा, तूं कोण म्हाका सांगोंक? Obedience and humility go together. आंकवार मारे न्हय. देवाक वय म्हणटा आसतना काल्तिकायेन वय म्हणलें. Without humility there is no obedience, and there is no obedience without humility. आनी पेद्रू म्हणटा, सायबा तुज्या उतराक हांव रांपोण घालता. Now another quality that goes well with obedience and humility is trust. तुका विश्वास आसा, ट्रस्ट आसा जाल्यार तूं आयकोता, उतर आयकोंक पावता. विश्वास ना, ट्रस्ट ना, कोण आयकोता? कोण आयकोना? म्हणून विश्वास दवरून जेजूचेर तो रांपोण घालता. आनी रांपोण घाल्ली म्हणटोच पिंजो सोर मासली. You see, where there is obedience, where there is humility, where there is trust, there is a miracle, abundance of blessing. देवाचो आशीर्वाद सारको देंवोन येता. 100% 100-fold blessings. आनी देव आमकां आशिर्वादांनी तुलो बोल्लो म्हणटोच, बेसावांनी तुलो बोल्लो म्हणटोच आमकां दुसऱ्यांची गरज पडटा. ताकाच लागून पेद्रू दुसऱ्यांक पळयता, येयात आदार करात, आनी तुमकांय जाय ती मासली घेवन वचात.
प्रितीच्या बाबूनो, obedience, humility and trust go together. If these things are there, then we can truly say we are listening to God's voice. आमी जायते पावटी चिंता हो देवाचो ताळो खंय आसा, ही देवाची बेसावां आमची कित्याक जायना, ही देवाची बेसावां आमची जातली जाल्यार मनान धरूंक जाय थोड्यो वस्तू. Why is that we don't listen to God's voice? आमकां कित्याक आयको येना, दुसऱ्यांक आयको येता, आमकां कित्याक आयको येना? 4 वस्तू. पयली वस्त म्हणटा ती देवाचो ताळो आमकां आयको येना कित्याक आमी चड बिजी. We are too busy and we act too crazy. पॅन्डमिक जावच्या आदीं सगळो लोक धांवतालो. कितें करता 3 जाणांत, खंय वयता 3 जाणांत. पॅन्डमिक येलें, लॉकडावन जालें, लायफ मातशें स्लो जालें. वेळ मेळलो मागणें करूंक, वेळ मेळलो नियाळ करूंक, वेळ मेळलो जिविताचेर थोडे प्रश्न विचारूंक. सदांच बिजी जाल्यार देवाचो ताळो आमकां कसो आयको येतलो? Psalm number 46 verse 10. हे स्तोत्रांतलें 40 आनी 6 बोल 10 अशें म्हणटा, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. म्हणजे मातशी शांत रावात, सुशेगाद रागात, बोगोर दाय नाकात, हें काम तें काम, हें करूंक जाय तें करूंक जाय. गिव टायम टू युअर सेल्फ एंड टू गॉड. आनी जो मनीस सदां काल इल्लोसो वेळ देवाक दिता ताका देवाचो ताळो आयकोंक येता. आनी आंकवार मारये भाशेन ताचें काळीज आनी ताचें मन देवाच्या ताळ्याक, देवाच्या उतराक सदांच ओपन. दुसऱ्या सुवातेर आमी सोजमता देव आमच्या लागीं उलयतो जाल्यार कुपां फोडून, गडगडे मारून, लायटनींग करून देव आमच्या मुखार येतलो आनी आमचे कडेन उलयतलो. नो, we look for some sensational events. We think God is like Superman or He-Man or Spider-Man. सामुएल आदल्या खोरारान आयकोता देवाचो ताळो, सर्वेस्पराचो ताळो. सर्वेस्पर 3 पावटी म्हणटा सामुएल सामुएल. And Samuel could not recognize God's voice because he never heard it before. Never heard it before. Elijah, राजांचें पुस्तक 1 Kings. Elijah आमकां सांगता God whispers. God whispers, speaks silently in the silence of our hearts. So if we are thinking something big, our focus is wrong. तिसरें म्हणटा तें, we have forgotten the sound of God. हो देवाचो ताळो कसो गाय? How to make out the difference between God's voice and other voices? ह्या संवसारान कितलें आयकोंक येता. आनी आतां सोशल मिडियाक लागून इतल्यो वस्तू आहा, कोणाचें आयकोंक जाय कोणाचें सोडूंक जाय, कन्फ्युजन कितलें आयको येता. How do you listen to God's voice? That is another problem. आनी शेकी थोडीं जाणां घोडये जायतीं जाणां आसा तीं देवाचें उतर आयकोंकूच सोदिना. नाका देव नाका. देव दोर मीस कुमसार साक्रामें सगळें सोडून घाल्ल्या. आपल्याक जाय त्या भाशेन जियेतात. ह्या 4 वस्तूंक लागून आमकां देवाचो ताळो आयकोंक आमकां मेळना. देखूनच आयचो विशय आमकां लेट अस लर्न, शिकोया हाव टू लिसन टू गॉड्स वॉयस लायक मदर मेरी. आंकवार मारी भाशेन देवाचो ताळो आयकून खालती कायन ह्या देवाच्या ताळ्याक विस्वाशी रावून, देवाचेर ट्रस्ट, आमचो विस्वास धरून आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां उलो. आनी हेंच आमच्या पयल्या वाचपान भाग घेवन पावलू सांगता. प्रितीच्या बाबणीनो, if you want to know why there is so much of evil in the world, there is only one word. Only one word. Disobedience. Any problem, हुंयच्याय संवसाराक वच, हुंयच्याय देशान वच, हुंयच्याय समाजान वच, हुंयच्याय कुटुंबान वच, आमी आयकोंक सोदिना देखून प्रॉब्लेम. पयस वचपाची गरज ना. आमच्याच आवय बापायक आमी विचारात
कितलीं भुरगीं तुमचीं तुमकां आयकोता. आवय बापूय रडटात आजकाल. फादर हांव कितलें कोता भुरगीं आमचें आयकोना. आयकोना. It's because we don't obey all problems in the society. We don't obey. Traffic गाडी चलयता, ट्रॅफिक रुल्स पुलीस बॉब मारता, आमी आयकोना. प्रॉब्लेम. आतां इस्कॉला बंद आहा, पूण इस्कॉलान गेल्यार भुरगीं टिचरींक आयकोना, घरा येयल्यार आवय बापायक आयकोना. प्रॉब्लेम. घोव बायलेचें आयकोना, बायल घोवाचें आयकोना. प्रॉब्लेम. सून सासूमायचें आयकोना, सासूमाय सुनेचें आयकोना. प्रॉब्लेम. If only we had learned to obey, we had learned to listen, all problems would have been over. आदां येवेन देवाचें आयकोंक ना. प्रॉब्लेम. मूल पातोक भितर सोल्लें सगलें पाड पडलें. Do you understand? It's only when we obey, when we listen, there is peace in the world. There is peace in your heart. There is peace in your family. प्रदीच्या बाबणो थोडीशींच भाग्योन पावलूची उतरां तुमच्या मुखार दोत्ता. भाग्योन पावलू सांगता तुमच्या भुरग्यांक म्हणजे आमच्या भुरग्यांक देवाच्या पवित्र आत्म्यान चलोवंक शिकोयात. वॉक इन द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. Galatians chapter 5 verse 16. तेच भाशेन मोगाचो रस्तो दोरात. वॉक इन द स्पिरीट ऑफ लव. Ephesians chapter 5 verse 2. आनी शेकी वॉक इन द स्पिरीट ऑफ लायट. उजवाडाचीं भुरगीं, उजवाडाचीं मनशां जावन आयज आमकां आंकवार मारया पळयता ही नोयनां कोत्ता आसतना भाग्योन पेद्रूय आमकां आयच्या वांजेलान संदेश दिता. पयल्या सुवातेर आयकात, आयकात, जेजूचेर विस्वास दवरात आनी जेजूच्या उतराक कान दियात. ह्यो 3 वस्तू करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान आमी मागुया. आमेन.